नमस्कार इश्टानो, कसे आसा तुम्ही? बरे आसा न्हय? हांव तुमचे परत स्वागत करता आमच्या ह्या कार्यावळीन जाचे नाव आसा गावठी शेफ. येस, ह्या कार्यावळीन आमी तुमकां बरे रुचीक अशें जेवण कितले बेगीन आनी सोप्या भशेन जावपाक शकता न्हय ते आमी तुमकां पुरेपार म्हायती दितले. सो आमच्या बरोबर रावा आनी सबस्क्रायब करूं ना जाल्यार सबस्क्रायब करा चॅनल. सकयल सबस्क्रायबाचो बटन मारात आनी बेल आयकनूय प्रेस करात. आता आमी या आमच्या शेफा लागीं आनी विचारुया तांकां आयज आमकां लागून ते कितें करून दितले. या न्ही, चला. हॅलो शेफ, कशे आसात तुमी? दर्शनबाब योगा शेफ, म्हाका तुमकां कितें तरी सांगूंक जाय आशिल्लें. आमचे जे पळोवपी आसा तांकां तुमगेली जी सादेपणां आसा आनी ज्या भशेन तुमी तांकां इजिली एक्सप्लेन करून ती डिश समजयतात ताका लागून तांच्यांनी तुमकां देव बरें करून म्हणा. थँक्यू. तुम्ही आमकां जो प्रतिसाद दिला फेसबुकाचेर जशें युट्यूबाचेर आनी आमकां सबस्क्रायबूय जाला तुम्ही, त्याच्या खातीर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. मनापासून आभारी आसा. मित्रांनो, परतून एक फावट तुमच्या लागीं एक सिंपल रेसिपी विथ अ ट्विस्ट घेवन येयलेलो आसा तुमचो गांवठी शेफ. सो शेफ, आयची आमची डिश कितें? आयची डिश जावन आसा वाटी छोले चाट. वाटी चाट कित्याक म्हणटा ते मुखार तुमकां कळपाचें आसा. साहित्य आसा टमाट, कोथमीर, कांदो, लिंबू जाय तसो घेवपाक मेळटा. ही आमी चटणी करून दवरला ऑलरेडी, ग्रीन चटणी, मीठ, तशीच आमटाणीची चटणी. आमी थोडे डाळीम काडून दवरलेले आसा. हो मेन आमचो म्हत्वाचो इन्ग्रेडियंट छोले, हे आमी पयलींच करून दवरलेले आसा. हे पीठ, हितून तेल आसा, मैदो आसा, मीठ आसा, हे आमी लाटून दवरला ऑलरेडी. कंटेंट भरपूर आसा. गरज आसा तुमच्या आवडाची, तुमगेल्या वांगडाची आनी तुमगेल्या मोगाची. सो प्लीज सबस्क्रायब.